हो ट्रक कर्नाटकाच्यान रेंव घेवन गोंयांत येतलो खंय. अनमोड घाटांतल्या दूधसागर देवळा कडेन पावतकीर ड्रायव्हराचें नियंत्रण गेल्ल्यान अपघात जाल्ल्याचें कळटा. शनिवारी मध्यरात्री आडमोड घाटात एक टिप्पर दरीत कोसळ्ळ्या कारणान त्या टिप्परात आशिल्लो जो चालक आसा तेजें नांव जावन आसा सुदीप, रावपी तो पश्चिम बंगाल हांगासरलो. तो जागीच ठार जाल्ल्याची घटना घडिल्ली आसात. आमकां मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार कर्नाटकांतल्यान गोव्यात हो टिप्पर आसा. हो टिप्पर वाळू वाहतूक करपाक आशिल्लो. कर्नाटकांतल्यान गोव्यात वाळू व्हरत आसतना आडमोड घाटात ज्या ठिकाणाचेर दूधसागर मंदिर आसा त्या लागींच एका वळणाचेर हो टिप्पर आसा तो दरीत कोसळ्ळो आसा. सुमारे 30 ते 50 मिटर सकल दरीत हो टिप्पर कोसळ्ळो आनी तेज्यात टिप्पर चालक सुदीप जावन आसा तो आडकून मृत पाविल्लो आसा. दुसरे वटेन धार बांदोड्या स्कूटर आनी मोटारसायकली मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत स्कूटर चलोवप्याक जाग्यारूच मरण आयलें. आज आमच्या धारवाड्या पंचायत मातशे फुडें एक एक्सिडेंट जालो आनी आमचो एक ज्येश्ठ नागरीक चव्हाण म्हणून तो एक्सपायर जालो. पूण आमकां वायट दिसता कारण हांव पुलिसांक रिक्वेस्ट करता की हे जे बायकर म्हणून जे आसा पळय ते भरपूर स्पिडीन गाडी चलयता आनी ही जो आतां दुसरी घटना ते बायकरांनी मारून लोकांक उडयता तांकां कांय जायना. पूण ते आमचे पळय ज्येश्ठ नागरीक अशे आयज तांकां आपलो प्राण गमोवचो पडलो. ते पुलिसांनी ते बायकर हे बायक घेवन पळय रेसी मारता तेचेर कडक कारवाई करची. धारबांदोड्या वाठारांत आयज सकाळीं एक हांगासर एक्सिडेंट जाल्लो आसा. तोय बीन एक्सिडेंट असो जाला की एक खंय तरी जाणटो मनीस खंय तरी स्कूटर घेवन रस्तो क्रॉस करून पेट्रोल पंपार वयतालो अशी म्हायती मेळ्ळी आमकां. आनी फुडल्यानच्यान ती स्पिडींग बायक जी मॉडिफायड बायक म्हणटा आमी ती आयली आनी ताका डायरेक्ट ताका धपको मारलो आनी तो सायडीक खंय तरी पडलो आनी आत्ताक तो थंयच उबेलो. ही सगळी घडणूक जेन्ना हांगसरले माजी सरपंच बालाजी कळी त्यांनी रोखडेच तेंच्यांनी हॉस्पिटलान वचून त्या मनशाची चवकशी केली जाल्यार तो ताजो एड्रेस हा रावपी तो पिळये धारबांदोड्या 69 इयर्स तो एजीचो आनी तो खंय तरी पेट्रोल हाडपाक क्रॉस करतालो तेन्ना हो अपघात जालो म्हणून धारबांदोडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.